आदवेंताचो चवथो आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी देव आमचे लागीं आज उलयता म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. देव आमचे कडेन विविध रितीने उलयता. मरये लागीं तो बडव्या मुखांतर उलयलो. दावीद राया लागीं तो प्रवादी नाताना मुखांतर उलयलो. सबार वेळा तो आमचे लागीं आमच्या भाव भयणी मुखांतर उलयता. मरी आमी कशें देवाचें उतर स्विकार करूंक आनी तें जगोवन दवरूंक जाय म्हणलें शिकयता. तर मरये बरी देवाच्या उतराक खालती मान घालूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. देव दावीद रायाक प्रवाद्या मुखांतर बासावणी करून सांगता, तुजे राजासन सासनाक तगतलें. पूण दाविदाक केल्ली बासावणी जेजूच्या जल्मांत संपूर्ण जाला आनी देवान ताका आपल्या बापा दाविदाचें राजासन दितलो म्हणलो प्रवाद पुर्ती जाला. तर हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. सांत पाऊल देवाक होगळसून रोमाकारांक पत्र अखेर करता म्हणून देवाचें साल्वासांवाचें येवजण देव मनीस जावच्यांत संपूर्णता देखता. देखून आतां आमची जण एकल्याची जबाबदारी ही बरी खबर संवसाराक परगटूंक. तर हें देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. सालूक आयच्या सुवार्थेंत मरयेक बडव्यान बरी खबर हाडल्या विशांत कळयता. देव पातकी मनशा कुळाक बचाव करूंक आशेता. देखून मरयेक पाप करत नासतना रसून ताचें साल्वासांवाचें येवजण संपूर्ण करूंक आशेता. तर मरी बडव्याचो नामान कशी स्विकार करता म्हणलें तें घडीत आयची सुवार्ता उगडापी करचें तें आतां आमी चित दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मरयेची देख तांच्या जिवितांत घेवन तुज्या उतराक तांच्या जिणेंत पयलो जागो दिवंक आनी आपल्या ताब्यान आशा भावार्थी परचीक त्याच तुज्या उतराच्या मोगान भावार्थांत वाडोवंक तांकां तुज्या जणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कोमवादांत आनी धर्म संबंदीत एलिसांवाच्या राजकीयांत मेतेर जायनासतना परजेच्या आनी देशाच्या अभिवृद्धी पासून चिंता पाटून बरे निर्धार हाती घेवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, कश्टतल्यांची आनी विविध पिडे शिडीक वळख जाल्ल्यांची सेवा करच्या भाव भयणींक तुका समर्पिता. हे मिसांव करतना तांणी तांचे थंय जेजूक पळोवंक आनी मोगान तांची सेवा करूंक तांकां उदार काळीज दी म्हूण मागता. चवथें इतर धर्मांच्या लोकां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भोंवतणी अशा इतर धर्म आनी संप्रदायाच्या लोकां सांगाता आमी बरो संबंद आसा करूंक आनी तुजें राज आमच्या जिणे वरवीं परगटूंक आमकां तुजी गटाय आनी ससाय दी म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, नाताला फेस्ताक तयाराय करच्या आमी ह्या फेस्ता संदर्भी तुजें उतर मनीस जावन आमचे मदें जिवची हें सत दुबळ्या निर्गतिका आनी निराश्रिता थंय देखूंक आमकां तुज्या उदार आनी दयाळ काळजान भर म्हूण मागता.